एज्युकेशन डायरेक्टरान आयज एक म्हत्वाचो सर्क्युलर आउट केला आनी हो सर्क्युलर स्पेशली जे शाळेच्या भुरग्यांक टिचरां कडल्यान मार बीन पडटा, मारपीट बीन जाता भुरग्यांची आनी चड प्रमाणान जाता, हें जावपाक जायना म्हणून हो सर्क्युलर आयज एज्युकेशन डायरेक्टरान काडला. सो तितून 4 म्हत्वाच्यो गजाली घातलेल्यो आसात. फर्स्ट आसा ती झिरो टॉलरन्स पॉलिसी, म्हणजे अशे बाबतीन कितें घडलें जाल्यार सरकार मातसोय टॉलरेट करचो ना आनी तेजेर बेगीनचे बेगीन एक्शन घेतलो. सो सेकेंड आसा अवेरनेस एंड ट्रेनींग. सो तितून स्कुल्सांक सांगलेलें आसा की ज्यो टिचर्स आसात किंवा नॉन टिचींग स्टाफ आसा हेंकां एक स्पेशल ट्रेनींग सेशन दवरचो किंवा वर्कशॉप दवरचो, जेणे करून तेंकांय बीन सारकें पॉझिटीव एनवायरमेंट दवरपाक तेंकांय बीन मदत जातली. आनी मागीर तिसरें आसा रिपोर्टींग मेकॅनिझम, म्हणजे समज स्कुलान एक खंयच्या विद्यार्थ्या कडेन अशी कितें घटना घडली जाल्यार तांकां कंप्लेन करपाक एक रिपोर्टींग मेकॅनिझम केल्लो आसा. सो तितूंतल्यान कंप्लेन करतकीर एक इमिजिएट एक्शन सरकार घेतलो. मागीर चवथो पॉयंट आसा तो कावन्सिलींग सपोर्ट, म्हणजे भुरग्यांक सुद्दां समज एक आपले शाळेन वचपाक भंय दिसता किंवा कशें आनी कितें तांचे लायफान प्रॉब्लम आसा जाल्यार तांकां स्कुलांतल्यान कावन्सिलींग सपोर्ट मेळटलो. ह्यो 4 म्हत्वाच्यो गजाली एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आयज सर्क्युलरांतल्यान काडलेल्यो आसात. आरटीई जेन्ना इम्प्लिमेंट जाली आनी ताच्या पयलीं पासून गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्सान कॉर्पोरल पनिशमेंट म्हणटा तो बॅन केल्लोच आसा. आनी आरटीई येतकीर 2014 आमी सगळ्या टिचरांक ट्रेनींग दिला, सर्क्युलर काडला. पूण तरी आसतना हालीं खुबश्यो केसीस आमच्या नोटिसीक आयल्यो की खंय टिचरींनी कॉर्पोरल पनिशमेंट दिला म्हणून. त्या खातीर परत सगळ्यांक टिचरांक हे करपाक जागृत करपा खातीर हे सर्क्युलर काडला. तातूंत स्कुलांकूय इन्स्ट्रक्शन दिल्या आनी ट्रेनिंगूय हरशीं म्हूण चालू आसताच. त्या भायर आनिकूय ट्रेनींग करपाचें हें आसा. प्लस कावन्सिलरांक जाता तितलो भुरग्यांक ओपनली भायर येवन सांगपाचें आमी सजेशन दिलां. सो एकूच की भुरग्यांक केन्नाच कोणें कसोच हात लावचो न्ही, कित्याक आमी सदांच हें करता प्ले वे मेथडान भुरग्यांक शिकोवपाचें. भुरग्यांक स्कुलान येवपाक कितें तरी उमेद येवपाक जाय, कोणाचो भंय आसपाक जायना. आनी सर फाटल्या दिसांनी जी केस जाल्ली ते केसीचे आतां ते टिचर्सांचो स्टेटस कितें आसा? सस्पेंड केल्या न्ही मॅनेजमेंटान ताजेर एक्शन घेवपाचें आशिल्लें. आनी एका टिचरीक तांणी सस्पेंड केल्या आनी डायरेक्टरेटान ताका एप्रुवल दिला. दुसरी टिचर कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आशिल्ली टील ऑक्टोबर, आनी त्याय टिचरीचेर एक्शन घेवपाची, म्हणल्यार एज पर तांचे कॉन्ट्रॅक्ट आसा पळय न्ही, तांणी एक्शन घेवचें पडटलें. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.